मिसाचे सुरवाते गीत गाऊया. I4 पेज 117. I4. Doya deva kakuticha Bogus Papa Bogaja Bapuy Buru Adwanaka Burgyang Tuja Sornaka Nie Jesus हांव म्हजे पोरचेचो तारोक म्हणटा सर्वेस्पोर खंयच्याय तांच्या कोश्टांक म्हाका ती उलो मारतीत जाल्यार हांव तांकां आयकतलो आनी सासणाक तांचो धोनी जातलो. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ही कल्पना मनांत धरून तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता ह्या चवथ्या दिसा कुरपेच्या नोयनाच्या बाग ह्या नोयनांत घेवन आनी आमचें जिवीत जेजू सवे अदीक नवसरूंक आमी फकत ताका तेंको दिवंक जाय, बाकीचें सगळें तो करता. तर आमी भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराच्या रेलिकेचे दोबाजीक दाखोवणेक आनी 20-25 उत्सवीक वर्साचे तयारे निमित्तान हे मागणें आतां आमी देवा बापाक उबारुया. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. भाग्यवन फ्रांसीस सावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभवर्तनाचो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रेलिकेचे दोबाजीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जाताना पवित्र खुर्साच्या बोळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशदेक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन संवसाराक बोरवासो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवंत परगटणारा आमकां कोर. आमेन. ही कल्पना, ही मागणी आमच्या काळजांत धरून आतां भक्तीपणी आमी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमची काळजां आमी धारून करची न्हय, करूंक ना. दर दिसा आमी मागता, पूण भितरल्यान आमकां देंवचारान आपल्या ताब्यांत केलेली आसा. आमची भितरली चाली पळय आसात त्यो आमी आजून सोडूंक ना. आमी म्हणटा आमी सोडटले, पूण जायना. ताका लागून वयल्या वयर आमचें जिवीत सारूंक फावना खोलायेन. आनी एक खोलायेन कशें सारतल्या खूब जाणां तुमी त्योस घेतात न्हय. 10 पाटी नोमान मोरी म्हणटाना तुमी बेजार जातात. बेश्टें म्हणूंक जाय म्हणून म्हणटात. ना, आमी तर प्रत्येक नोमान मोरी अर्था बरीत म्हणीत तर आमचे मदें खोलाय येतली. आनी तुमी पळयतल्यात आमचें जिवीत सायबीणमाच्या मागण्यांत आनी विनोतीन नवसरून आमी जेजू सारकीं अदीक जातल्या. कित्याक जेजूच्या जिवितांचेर आमी नदर मारता. तर आयची वाचपां आमकां सगळें कशे भाशेन आमचें जिवीत
जेजू सगळें सारूंक जाय तें सांगतली. ह्या वेळार आमची पातकांची दूख धरया, दोळे बंद करया, हात जोडया आनी काळजान थावन हे मागणी आतां आमी बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपोदिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सुद्दां सांगपार मारी सगळ्यांक दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकल्यो बागून आशिर्वाद घेवया. सोरपोदिता देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. मागुया. भोव व्हडत्या आनी मैमवंत देवा, तुजे मुखार खालती जावन आनी आमी हें प्रार्थन कोत्ता. आमचे सोडवणीची परब लागीं पावत येता तर पास्कांचो गोड व्हडे भोगतीन आनी सुफळायेन समारंभूंक आमची काळजां तयार कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया. जेरेमियास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांवें अशी आज्ञा केली, म्हज्या उतराक पाळो दियात आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा. हांवें तुमकां वाट दाखयल्या ती नीट दवरात आनी तुमकां सूख मेळटलें. पूण ताणें म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चीट दिवंक ना. आपल्याच वायट काळजाचे बुद्धी प्रमाणे ती चल्ली. आपलें तोंड म्हाका दाखोवंक ना. म्हाका तांणी पाट केली. तुमचे पुर्वज इजिप्तांतले भायर सरले त्या दिसा तावन ते आयज पर्यंत दिसा दीस पुरो जाले म्हणून आसतना हांवें तुमचेशी सगळ्या म्हज्या सेवकां प्रवाद्यांक धाडल्यात. पूण ताणें म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चीट दिवंक ना. आपली मान ताणें केली आनी आपल्या पुर्वजां परस ती पाश्ट जाली. हें सगळें सांग तांकां, पूण तुका ती चीट दिवची नात. तांकां उलो मारशी जाल्यार तुका जाप दिवची नात. देखून तांकां अशें सांग, ही पोरजां सर्वेस्परा आपल्या देवाच्या उतराक चीट दिना आनी ताची शिटकावणी मानून घेना. विस्वाशीपण म्हणल्यार नाच. हें उतर लेगून ताच्या तोंडांतलें सोरून गेलें. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुमची काळजां दारून करून नाकात. आनी एकदां म्हणुया,
तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर कोडप आमचो तारूक, ताका वाकाणुया. सोबाब तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सोरपोट पडया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सोगलीं ताची पोरजां, चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. सोबाब तुमची काळजां दारून करूं नाकात. मेरीबाग आनी ओरोण्यांत मासाक केलें तशें तुमची काळजां फातरा वोरी दारून करूं नाकात. सोबाब तुमची काळजां दारून करूं नाकात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोरन्यो देखल्यो, तोरी गोरवी मोनान सोगलीं म्हजेर कोलपून गेलीं. सोबाब तुमची काळजां दारून करूं नाकात. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. आतां तोरी म्हणटा सोर्वेस्पोर, सोगल्या काळजांतान म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सोगलोच बोलो आनी काकलुतसार. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू एक देंवचार काडटालो आनी तो मनीस आनी तो मोनो आसलो. पूण देंवचार काडिना फुडें तो मोनो उलोवंक लागलो आनी सगलो लोक अजाप जालो. तरी आसतना त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, बेलजुबूल देंवचाराच्या प्रधाना उद्देशीं तो देंवचार काडटा. हेर कोण ताची परिक्षा करूंक स्वर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागताले. तांची चिंतना ओळखून जेजून अशें ताका म्हणलें, दोरयेक राज दोशीं जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार तें पाड जातलें आनी घोरार घोर मोडोन पडटलें. म्हणटच सोयतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें धरतलें. तर बेलजुबलाचे पोदवेन हांव देंवचार काडटां अशें तुमी म्हणटात. हांव बेलजुबलाचे पोदवेन देंवचार काडटां जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पोदवेन काडटात तर? म्हणटच तेच तुमची नीत कोत्तले. पूण हांव देवाचे पोदवेन देंवचार काडटां जाल्यार देवाचें राज तुमचे थंय खरेंच पावलाशें जालें. कोण एक बलिश्ट मनीस हात्यारां घेवन आपलें रावणें राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचे खंय बलिश्ट दुसरो एक येवन ताका हारोयत तेन्ना ज्या हात्यारांचेर तो पातयेतालो तीं सगळीं काण घेवन तो ताचो माल वांटतलो. म्हज्या बागा ना तो म्हजे आड आसा आनी म्हजे बरोबर पूण जायना तो शिंपडायता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. जेजूची बरी खबर परगटणेचे ताणेन भाग्योन फ्रांसीस शावेर आपलें जिवीत खर्चीत आसलेलो. आमी पळयलां कशे भाशेन एक पाटी ताच्या मनांत देवाची सेवा करची ही मोत ताचे मदें आयली तेन्ना ताणेन आपलें जिवीत सारकेंच करचिलें. पूण मागीर सांत इनासान ताका सांगलें, तूं जेजू पासत तुजें जिवीत करची ना काय ते बरी. जेजूक तुजें सगळें तो वावर करून दी. हातून ताचें मन बदल्लें. हांव जेजू पासत कोत्तां आनी जेजू म्हजें सगळें कोत्ता, हे दोन मुद्दे ताच्या मनांत आयले. आनी खूब पाटी कितें जाता,
आमची खोलाय ना जाल्यार आमी जेजू पासत कोत्तेल्या आनी आमी मागीर निराशी जातले हांव कित्याक आमी इतलें केल्लें आसा आनी तो कांयच आमचे पासत करिना अशें म्हणूंक लागतले आमी. भयणीनो आनी भावनो, जितली खोलायेन आमी जेजूच्या एकवटान रावता तेन्ना तो आमचे सगळें आसा न्हय, तो आमचे सगळें वावुरता. आमची उतरां, आमच्यो कोन्यो, आमची चाल ताची जावंक लागता. तेन्नाच की आमी ताची बरी खबर वांटतल्या, परगडटल्या, त्या पासत आमी साक्षी जातल्या आनी मरोंक पर्यंत तयार आसतल्या. कित्याक हातून आमकां व्हडपण आसा. देवाची मोहिमा हातून आमी परगडटा, आमची न्हय देवाची. हे भाशेन भाग्योन फ्रांसीस शेवेर सगळें घडलें. तो इंडियेक आयलो तेन्ना ह्या मनोभावान आयलो, ताका लागून तो वरांचे वरां मागण्यांत आसतालो. सगळो वार केलो की ना, रातचो ते बोटीर गोंया येताना खूब वरां मागण्यांत आसतालो आनी इतली मागणी करतालो की देवान ताका एक देणें दिलें. तो उफेतालो वाऱ्यार, तरंगतालो. हे भाशेन ताका हें देणें दिल्लें, लोकांनी पळयल्लें आसा आनी ताका लागून ती कितें म्हणूंक लागली, हो खरोच सांत, पाद्रे सांतो म्हणटाले ताका. आनी ताचे हात तर कोणाक लागले जाल्यार ती रोखडीच बरी जाताली. मागणें केलें तो तांकां रोखडेंच मेळटालें आनी हाका लागून आयज पर्यंत तशेंच आमचें सगळें घडटा. पूण कित्याक लागून घडलें? कित्याक ताचो संबंद जेजू सगळें एकदम खोलायेन तो सादतालो, जियेतालो. तेन्ना मागीर ताका आनी जेवणाचें, न्हिदपाचें कांय पडोंक नासलें. देव हें सगळें सांबाळटालो. तो फकत जेजूच्या एकवटान जें जेजूक जाय पळय तें करूंक सारको उतीर्ण आसलेलो. हे भाशेन म्हजे भयणीनो आमचें जिवीत जावया. आमची काळजां दारूण करची न्हय, पूण ती सगळीं जेजूक समोर पुया. दारूण केन्ना जाता, आमी आपलेपणान जिवंक लागलीं की ना, मागीर तें आमी कोणाचें आयकना. देवाचें उतर आमी कितले पाटी आयकता, पूण तें आमचे भितर शिरोंक ना. एक तरी उतर शिरलोलें आसा जाल्यार तुमी म्हाका सांगात. तुमचें जिवीत सगळ्यांत बदलतलें. आमी ती वोपार आयकल्या न्ही, वोंपी बी वोंपता तें. एक तरी देवाचें उतर आमचें सदें रिगलेलें आसा, तुमी पळयात. जावंक ना जाल्यार देवा कडेन आयज आमी मागया. तुजें एक तरी उतर म्हजें सगळें शिरोन ताचो फळ म्हज्या उतरांनी, कोन्यांनी, चालींतल्यान सायबा तूंच तो उपजय. आमी फकत ताका स्विकारलेलो आसा, ताचें उदर आमी भितर घेतलेलें आसा आनी त्या प्रमाणे तो आमचें सगळें वावुरतलो. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचें सगळें बरोवन येता, ताका हाजीर जावया. आमचें जिवीत आमीच नकळोंक कितें भितर चलता पळय तें, पूण तो सगळें जाणो. कितले बाग आसात आमचे भितर, ते सगळे तो चलयता. आनी आमी आपलेपणांत रावन सगळें बरें करचें आसतना वायट आमकांच कोत्ता. ही सगळीं आमची चिंतना, बरी वायट पोजडी कितेंय जावं, जेजूच्या नांवान भायर काडून ताचे दवरया. सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 म्हणुया, सुस्कार काबार जाय पर्यंत. मागीर दुसरो सुस्कार घेतना ताचें बरेंपण आमचें सगळें बरोवन येता आनी आमी ताचे सारकीं उदीक जावंक लागता. तर आमी एक खेरीत सांदोक जेजूचे कुडींतलो ते भाशेन आमचें जिवीत घडोवंक आमी सायबीण माय भाशेन हांव चाकोर जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे तूं म्हाका घडून हाड सायबा. जसो एक कुमार मातयेक आकार दिवन आयदनां तयार करता, ते भाशेन जेजूचे कुडींत आमी प्रत्येक जाणां एक खेरीत सांदो. ते भाशेन आमकां घडून हाडच्याक आमी जेजूच्या एकवटान रावया. आनी हे भाशेन एकवटान रावता आसतना आमच्या सगळ्या इगोर्ज मातयेच्या वडिलां पासत मागया, पाप सायबा पासत, बिस्पां पासत, हेर जे कोण इगोर्जो चलयतात, पादविकार, ताचे वांगडी, सहकार करपी, सगळे पाद्री, मोटवाशी हांचे पासत मागया. खरेंच ते देखीवंत आपलें जिवीत जिवन
जेजू सांगाता जेजूक परगुटूंक इकुरपा तांचे पासत मागया. आमच्या घरच्या कुटुंबांनी बाय मायक खरीपणी ही जबाबदारी तांचे सोंपयलेली आसा. देवा सारकीच ती आसात आनी ताका लागून आमी तांकां मान दिवंक जाय. हो मान राखच्याक तांकां कुरपात मागून घेवया. ती अदीक आनी अदीक जेजूच्या कोटान जिवन ती घरच्यांक भुरग्यांक खरी नमुनो जावच्याक आनी हे पुरी तांचो कुटुंब अदीक आनी अदीक पवित्र करच्याक. मागया सगल्या भुरग्यां पासत तरणाट्यां पासत देवान तांकां राखची सांबाळची आनी तांची मनां ताणें उजवाडायची. तांकां पवित्र थिरावणेंत ती जेजू सगळें घट जालेली आसा पूण पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान तांचें जिवीत चलोवंक आनी जिवंक तांकां मदत मागया. त्याच प्रमाणे सगलीं अनाथ आसात, विधवा आसात, जीं कोण कश्टवतात, खूब जाणां आसात असलीं. तितल्याय पासत आमी आमच्या मागण्यांत दवरया. आनी सायबा जेजू तूं तांचें सगळें जियेताय, तूंच तांकां राख आनी सांबाळ आनी सगळें बरेंपण फाव कर. आमी हें मागता तुज्या नांवी. आमेन. दाना तोरे वेळार गीत गावया. C22 पेज 37. C22. Mafi magta shanti nita deva pele moga vigu ujivo mi kurukieta. Mafi magta shanti nita deva pele moga vigu ujivo mi kurukieta. Babolico rato nasai, e betone na baktuka. Hanggat stovor tuji dana, poili shanti korun tuvo. Mafi magta shanti nita deva pelya moga vegu. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडपो दितात देवा बापाक मानता दुसरें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेहमी आमच्यानी आखे पोवी शुभेच्छा दावा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. कोणवळे बापा, तुजे भुरग्यांची काळजां सगळ्या खोटेपणांतली नितळ कर आनी अशें तांची दानां तुका मानो. खरें सूख तूं तांकां बासायताय देखून फोटकिऱ्या दादोसपणांक ती लोबदानां जावची कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. Voyaše आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकालीन सोरथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपवास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय. तांचे वरवीं आमची पातकी सैम आमी दोमावन दवरतल्या. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत वतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमचे दोळे मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणीचे परबेक तूं आमकां तयार कोत्ताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. Dole
तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका चोय चोय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका चोय उसर्गी तुका चोय चोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. मावाळताचो गोड पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एकाचेंतलें पियेता. इतले पावटी तूं वैभवान येसो, आमी तुझे मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत कमळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पोती बाग्योन जुजे बाग्योन दौरून दोत आनी सोरकालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगातात, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदयदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. जेजू सवे एकवटोन सगळी आमची मागणी त्या मनात धरून आतां ताचे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान म्हणया. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें नोतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवेंच्या दोरम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेताय आणि राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन आमी ताची शांती एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळू. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरशिलो कडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. कुम्याच्या वेळार गीत गावया. D6 पेज 49. D6. जेजू आमच्या काळजांत आसा. आमी दोळे धांपया आनी ताका भितरल्यान एकवटोन सगळें आमचें जिवीत ताका समर्पिया. चड करून भितरलें कितें त्यो गांठी पातकाच्यो आसात त्यो आमकां सांकळेनी कशी बांदून दवरता. आमी भितरल्यान स्वतंत्र ना. हें सगळें भितरलें जिवीत जेजूक आमी समर्पिया.
मागूया. प्रितीवोन बापा, दिव्य जिवीत दिता त्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताचे गोठायेन आमकां पातकांतलीं उबारून तुजे कुरपेंत मोयपासन सांबाळ आनी गुटाच्या रुपान आमी घेता तें तुजें दिव्य जिवीत आमचे नवे जिणेचे दिसपटे चालींत दिश्टी पडून दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. मातसो बसात. सगळ्यांक हांव दिनवासतां. आमचो साकिस्तांव अलेक्स क्लिंटन आनी ताची वांगडी हांगसर आमकां सेवाधर्मीक गायनां करतात. ताका देव बरें करूं म्हणटा. दया मिडियाचें काम करता. आमचे वॉलंटियर्स सकाळीं थान सांगे पर्यंत हांगसर आसतात. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचे बरोबर वावुरतात. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक आनी जीं कोण आमच्या मिसान आख्ख्या संवसाराक वांटो घेतात तितल्यांकूय हांव दिनवासतां. देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे पासत आमी मागतात. तुमी आमचे पासत मागात. आनी हांगसर तुमी जाणत हजारांनी लोक येता. तुमच्या देवस्पणाक लागून हो जागो अदीक आनी अदीक पवित्र जायत वता. पवित्र आसा पूण तुमच्या आसण्याक लागून हांगसर जीं येतात तांकां तितल्यांकूय बरेंपण फावो जाता. आमी जितली भक्तीन मागणी करता तेन्ना आमचेंच जिवीत आमचें नवसरून वता आनी ह्या आमच्या कुटुंबांक पर्यंत खूब फायदेशीर पडटा. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. मिसां सकाळचीं 4 आसात. 6 7 8 आनी 9:15. आयतार दीस 9:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. कित्याक ह्या दिसांनी आयताराची म्हण हितून आमी 9:15 इंग्लीश भाशेन मीस घेता. ताका लागून तो लोक इंग्लीश मिसाक येतलो आनी हांगसर मागीर आमचे भशेन आसूं जाल्यार ती निराशी जातली. तर खूब जाणां भायरसान येतात म्हणून ह्या कारणाक लागून त्या दिसा आयताराचे मीस 9:15 इंग्लीश भाशेन आसतलें. निमाण्या दिसा 12 9:15 मीस व्हडलें मीस आनी तेचे उपरांत खुर्साची वाट. तर सांगे मिसाय आसतली त्या दिसा. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आनी सोर्पो देतात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. म्हज्या उपरांत म्हणात. बागियोन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें बागियोन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा. आमेन. Radis amcia moga las lolia besangal saiba desaramcia
samba